मडगांवां जाल्ल्या पुरुमेताच्या फेस्तावयल्यान आयिल्ले कराचे 17.66 लाख रुपया पालिकेच्या तिजोरेत जमात जावन आशिल्ल्याचो आरोप नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान केलो। मुख्य अधिकाऱ्यान आपल्याक विश्वासान घेनासतना फेस्त केले। मुख्य अधिकाऱ्याचो पीए आनी कनिष्ठ लिपीक योगेश शेटकर हांणी फेस्ताचे पैसे आपल्या बँक खात्यांत जमा केले। हे विशीं पालिकेची खासा बसका घेवन चवकशी करपाक लायतलो, तशेंच मुख्यमंत्र्याकूय पत्र बरयतलो अशेंय शिरोडकाराचें म्हणणें। केल्या काय ना ते बाकीच्यांनी कोणे पळयले ना, हे कित्याक पळयले ना, हाजेर इन्क्वायरी करपाची गरज। इतलें आसतना फेस्त जावन 8 दिसान गेले, 10 दीस जाले, 15 दीस जाले, 20 दीस जाले फेस्त दीस, आनी पयशे ट्रेजरीन आयल्या काय ना ते हेय कोणे इन्क्वायरी केली ना, हेय कोणे इन्क्वायरी केली ना। म्हणजे फेस्त जावन 15 दीस जाले, पयशे भरल्या काय हेय कोणे इन्क्वायरी केली ना। मग हे ऑर्डरी वालोर आनी कितें उरलो, हे चीफ ऑफिसरान ऑर्डर केले वालोर कितें उरलो। हांव हेड क्लार्क हाजे कडेन इन्स्पेक्टर कडेन मॉनिटर करीत आशिल्लो। हांव एज अ चेअरपर्सन म्हजें कर्तव्य आसा, हांव मॉनिटर करता। हांव फोनाचेर विचारलो, अरे बाबा कितले स्टॉल बूक जाल्या, कितें जालां। तरी आसतना पीडीएच्या जाग्यार जो जायंट बील कोण घातिल्लो ताणें म्हाका फोन केलो, साहेब आमचे पयशे खंय भरपाचे, आमचे पयशे भरून सगळे कॅश कावंटराचेर भर। ताणें ते 5 लाख वयले सगळे कॅश कावंटराचेर भरले ना, तेय 5 लाख वयता आशिल्ले। हांव ते 5 लाख भरले, ते म्हाका आतां 10,40,000 रुपया आनी 5 लाख रुपया, हे म्हणजे 14,40,000 रुपया आमकां कितें पावले। बाकीचे पयशे म्हणजे 17,66,400 रुपया हे खंय तरी बुडले। कोणे व्हेले आतां योगेशान तो योगेश म्हणटा तो आपल्या कडेन मिस्टेक जाल्यार आपण आपल्या अकाउंटाचेर ट्रान्सफर केला, आपण परत QR कोड मोबायलाचो ऑन केला आनी आपल्याक मागीर तो QR कोड समज थंय दवरून पयशे आपले हेजे मोबायलार जीपे करपाक लावपाक बाकीच्यांचे स्टाफ कितें करता। हांव स्टाफ बाकी कोणाची मिस्टेक अशी करना आनी कोणा ब्लेमूय करना, पूण कोणे तरी कोणी इंटरव्हीन करपाचें आशिल्लें। आतां अशें तर एडमिनिस्ट्रेशन चीफ ऑफिसर आमचो चलयता जाल्यार विचार करपाची गरज आहा। तो सदांच कितें विचारला म्हणटा की आपण एडमिनिस्ट्रेटीव हेड वयचें म्हणटा। एडमिनिस्ट्रेटीव हेड जाल्यार अशें तर एडमिनिस्ट्रेशन म्युनिसिपालिटी चलता, त्या म्युनिसिपालिटी दुर्दय हांव समजता। त्या आतां हांवें जो इश्यू हांवें जर पळय म्हाका राती कडेन आयताराक राती कडेन 7 वरांचेर 2-3 जाणांचे फोन आयले। आतां हो इश्यू रेज जावपाक कारण हें कळपाक हें लिपोवन उरता आशिल्लें, तेंय सांगून पत्रकारांक सांगता हें लिपोवन उरता आशिल्लें। आयताराक सांजवेळा म्हाका 7 वरांचेर म्हजे एकलो फ्रेंड बरो ना, ताची खबरीक गेल्ले कडेन म्हाका फोन आयलो आनी त्या फोनाचेर म्हाका सांगलें की सीओची कॅबिना भायर भुरगो बसता कोण, आमी योगेश शेटकर। कितें जालें आपल्या मातसो ताणें पळय पयशे तुमचे सगळे भरल्या की थोडे तो पयशे पळय आपल्या बॅगान घालून व्हरतालो आनी आपल्या घरा कडेन आपल्या मोबायलाचेर जीपे कर म्हणटालो आमकां, पूण स्टॉल घेता ते पळय म्हाका लोक सांगपाक लागले। हांवें बेश्टें कॉन्फिडन्शियली म्हणजे कॅशराक फोन केलो राती कडेनच, कॅशराक केलो, अरे बाबा पयशे कितले आयले, तेंपां पळयले पयशाक आमकां 10,40,000 रुपया पयलीं दिसा भरले आनी फेस्ताचे ते आयले 5 लाख आयले, कॅशाक ते 5 लाख। बाकीचे पयशे रे 292 स्टॉल्स म्हणले दिल्या गेल्या म्हणटात आनी पळय 200 जाल्यार 28,66,000 येवपाक जाय न्ही। बाकीचे पयशे मरे डेपोजीट जावना। हांवें ठरयलां आतां हाजेर हांव चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टराक आनी युडी मिनिस्टराकूय बरयतलो। कशें एडमिनिस्ट्रेशन चलोवपाचें आहा तें कशें अशें घोळ जावपाक म्हाका दिसता मडगांव म्युनिसिपालिटी इतिहास पळय तो पयली फावट 17,40,000 घोळ जाले कडेन।